आयज माझ्या वांगडा एक असो इन्सिडेंट घडला सांगलाय हेच्या सायडीचे तो हे काढून होय. सो गाईज कितें घालना टू बी ऑनेस्ट तुका सांगता वी आर बिलोंग टू अ मिडल क्लास फॅमिली. आमी कितें रीच घरांतले लोक वी बिलोंग टू अ मिडल क्लास फॅमिली. लोकांक सगळ्यांक खबर आसा हांव कोण आनी कसो आनी खंय रावता पळय तो. वी आर बिलोंग टू अ मिडल क्लास फॅमिली बट स्टील वी गो आउट एंड वी हेल्प इच अदर. सारकें वियोना कितें म्हणटा तें आमी लोकांक हेल्प करपाक फुडें सरता. वी ट्राय टू हेल्प इच अदर. बट आयज म्हाज्या वांगडा एक असो इन्सिडेंट घडला ते तुमकां सांगू शकना. तुम्ही पळयला आसतलें न्हू कालच्या व्हिडिओन म्हाज्या हांवें एका जाणटेक हेल्प केल्लो. तिजी वाती कोण घेयना आसले, वाती थंय विकूंक दिनासले. तेजे कडेन 2000 माल आसलो. तेजेर हांवें कितें केलें तिका 1000 रुपया दिलो काडून घे म्हणून. घे बाबा दवर सारकें मुवी ना पळयलेले मुवी कितें म्हणूंक सोदी हांव की पळयला आसतलें न्हू आमच्या व्हिडिओन आमी कितें केलें काडल्यानी थोडे पयशे काडल्यान एका जाणटेक हेल्प केलो घे म्हणून. काकी घे म्हणून. तुमकां कितें सांगू ते बायलेन कितें करचें पळय ते बायलेन उलटे विदावट म्हणजे हांव जेन्ना हांगा नासलो म्हाज्या नांवान गायो घालूंक लागली की कितें म्हणूंक लागली रे ती तुका खूब गायी घातल्या सांबाळूंक शकना म्हणूं शकना बुरश्यो गायो सारक्यो. आनी हांवें ताका कितें केलें खंय म्हणजे अशें हेंचें हें केलां खंय तुका लागून हें जालां खंय सगळें. म्हाज्या लागून खंय अशें जालां खंय की ताका खंय विकूंक मेळना खंय तें म्हणजे हिंगा रावपाक न्हिदता आमचे सेला कडेन हांगा खंय ते म्हणजे तेचे अशें प्रॉब्लम कितें काल झगडी जाले हांवें तुका म्हणना कितें WW कोणाक पळोवपा जाय हिंगा येवपाक तेका लागून कोणाच्या स्टॉला ना तितल्यांकूय तेणी भायर काडले आयज. हय हांगा कितें जालें हांगा काल गायज काल रातचे हांगासर झगडी जाली गाडयांची. आनी तितून कितें जालें की हांगा बेश्टी झगड्यो जाल्यो व्हडलो आवाज जालो रातचे 3-2 सुमार. सो तेंच्यांनी कितें केलें हांगा जो मेन जो लीड आहा खबर आसा तेणी कितें केलें जे भायले कोण आहा पळय न्हिदोंक येता हांगासर तांकां हांगांतल्यान पयस केलें म्हणजे हांगा घेवंक ना आनी हांगा येवं नाका तुमी बंद. सो ती कितें जाणा की हांवें तांकां सांगलां की हांगासर तिका न्हिदोंक घेवं नाका म्हणून. ओके तें जालें. तेज्या उपरांत तुमकां एक क्लीप घालता पळय तेजेर ते क्लिपीन कितें म्हणटा जाणाय तुवें खंय आपणाक हेल्प करपाक पयशे दिल्ले पळय ते तुका फाल्यां हाडून दिता खंय. असले लोक हांव तिजे आजून बरें चिंतता. आयच्याच दिसा ही न्हू आनी एक तुमकां एक क्लिप घालता. आयच्याच दिसा हांवें आनी एक व्हिडिओ काडलेलो तिच्याच बद्दल ते आई बद्दल हांवें एक व्हिडिओ काडलेलो बरो व्हिडिओ की बाबा ती म्हाजे व्हिडिओ पळोवन लोकांनी तिचें सामान घेतलां ती बरी हॅपी आहा म्हणून. तिचे खंय बाबडे देवाच्या कृपेन खंय खोपले खंय न्ही गे सगळे कितें हाडलेले गे तुवें काकी विकपाक कॅन्डल आनी कितें कॅन्डल हाडलेले खंय ते कॅन्डल विकले खंय. सो आतां ती बरी बाबडी खुशी आहा हॅपी आसा. आतां आनीक हाडल्या मगे विकपाक फाल्यांक फाल्यां आनीक हाडल्या खंय तेणी. सो आतां फाल्यां पोवची. काल हांगा झगडी जाली गे व्हडली गाटयांची मारामारी जाली सारकी. आम्ही जर उठत ते झाले म्हाका न्हिदले म्हणटकीर म्हाका गेले हांव फुडें खूब मारलो ना खबर ना खंयचे हे शॉपा वयले हेणी धांवणयलो तेका ह्या शॉपा वयल्यान फाटल्यान धांवणयलो कितें न्हू. आनी सामाव हा तुजे हे पर्स बीन सामाव हांगा धर चोरयो बिरयो खूब जाता. खूब ना गे खूब चोरयो बिरयो जाता. चोरयो बीन खूब जाता. मातशें पर्स बीन सामाव म्हणटा ती बाबडी एका जाग्यार कोणच्याक वचोन न्हिदता न्हू गे सामाव मातशें. ते भितरले न्हू कोण येयले ते बायसाण भितर येयलेले भायले कोण येयल्ले चोरूंक येयल्ले आसतले. ते भायले भितर न्हिदपाक येयल्लेले तेंची झगडी जाली. तशें आनी विदीन हांगासर जेन्ना जो मेन जे लीड आसा हांगासले जेन्ना तेका सांगलें की हांगा तूं न्हिदो नाका म्हणून हांगार बरें ना हांगा न्हिदो नाका जाल्यार ती म्हाजेर पडटाली की हांवें सांगलें म्हणून.
आता ती माझ्या नावान खंय व्हिडिओ करता खंय माझ्या लागून नावान आमकां वयल्यान कितले सेल जाला ते आमी जाणा. पळय टॅरोन कितें म्हणटा तें पळय की आमच्या लागून स्टॉक कामां जाला फाल्यां फक्त येवपाक. हो अंकल आमचे व्हिडिओज पळयता बरें पळयता मागीर नाही नाही हांगालेच दिले यांच्या फुडल्यानूच दिले आसूं म्हटलें बाबडे हांवें डायरेक्टली घे हांवें म्हटलें आसूं बाबडी ती पोती घेवन येयलेली. 8 भुरगीं हांवेंनूच न्हू तिची आयज आनी एक बरी व्हिडिओ केल्लेली की बाबा आसूं बाबा तेणी स्टोराक मेहनत केल्या इकल्या सामान बारीक सारीक ते सामान इकून बाबडे ती कितें तरी हॅपी आसा ही कितें काय म्हटल्यार एका हांगासर कारण रातची झगडी जाली हांगाले तेका मेन जो हांगा कोण लीड आसता तेणी सांगलें कितें हांगाले तूं न्हिदो नाका वच म्हणून ती आतां म्हाजेर फायर म्हाका आतां ती गायी सोदता आनी कितें करता कितें न्हू आमी पळय आमी कितें आमी खंय आमी कितें श्रीमंत न्हू आमी कितें आमी सोकलाचे आमी शेणाच्या घरान रावन येयल्लेले मनीस आमी कितें गरीबूच पूण तरी कितें करता आमी गोंयकार आमच्या भावांक हेल्प करपाक फुडें सरता जसो आमचो टायरॉन आतां टायरॉनाच्या फुडल्यान हांव कितले दीस आसा कितले त्रास केला तुका सांग केन्ना ना केन्ना ना. कशें आहा म्हाज्यान तुजें पॉयंटींग तुका सगल्यांक खबर आसतली व्हिडिओ पळयता तांकां म्हाजे जे व्हिडिओ पळयता पळय भाव आनी भयणी तांकां सारकें खबर आसा म्हाजो बिहेवियर कसो पळय तो कितें म्हणटलें काय करूं शकना न्हू आनी हांव ही व्हिडिओ घालूंक सोदिनासलो पण टायरॉनान म्हाका तूं फोन मारून आपयलो तुका म्हणलें एक रेकॉर्डींग दाखयता हें रेकॉर्डींग पळय म्हणलें सो तें म्हाजें न्हू खंय तरी मनाक लागलें हें अशें म्हटलें पळय तें आय फेल्ट रिली बॅड म्हाका हें दिसना की कितें म्हणटा तें तुका केदोच सांगलेलें ते हेणी म्हाका पयलींच सांगलेलें ती जेन्ना हांगासर म्हणून गेल्या पळय पयशे दिता तुका तुजे दिल्यात ते तेन्नाच हो म्हाका सांगी टायरॉन की गो हेड अविनेश घाल ती युट्यूबार व्हिडिओ हांव ताका म्हणटालो नाका हांव ती व्हिडिओ घालीत जाल्यार तिजो म्हाल कोण घेवचो ना म्हणून नासलें हांवें टायरॉन सांगचें पण आमी कितें करया आतां एक आसता पळय हेल्प करणारो एक आसता आनी मारणारे 20,000 लोक आसता आमी काय म्हणूं शकना तांकां न्हू आतां पळय ही आंटी बाबडी हांगासर हेंचें स्टोर आसा आमच्या ऑपोजीट आमच्या ऑपोजिटीक ही आंटीचो स्टोर आहा ही बाबडी तिका बरी करता ताका यो म्हणटा बॉस म्हणटा कितें आहा जाल्यार दिता खावपाक कितें स्टोरान पळय म्हणटा बॉस म्हणटा खा न्हीद थंयसर तिजीय मारली तिकाय बाबडेक कितें कितें म्हटलें तिणे बाबडे कितें केला ते वयल्यान आंटी तिका 5 वर्सां जालीं आतां स्टॉला घालता ती वयल्यान तिका सोदीत हेल्प करता खावपाक जावं कितें बॉस म्हणटा बॉस वयल्यान आमचे तोंडार एक सांगल्यार ती तेच्यो हितून आमची फ्रेंडशीप 5 वर्सांची फ्रेंडशीप पळय तिका सांगता आनी हेज्या एकाने म्हाका सांगता की पयशे कितले घेतले रे तेणी हेणी पयशे कितले घेतले सांगता कितलेच पयशे घेतले म्हणून सांगता तेणी त्या आंटीन बाबडे 1 रुपया घेवंक ना तिने वयल्यान घे म्हणून दिला तिका ना गे आंटी तुवें तिका घे म्हणून दिवंक ना 1000 फावटी ती लॉसता ती लॉसता कितें आहा असो हो आमचो संवसार यू डू बेटर इट इज ऑलवेज गोन बॅक फायर बट स्टील आमची जी पब्लीक आसा म्हाजी जी आयज जोडल्या ती दे नो मी व्हेरी वेल कित्याक म्हणटा डायरो सामकें हय हांव कोट्यांचो भिकारी खंय हांव कोट्यांचो खंय हांव सारको कोट्याच्या वयल्याचो भिकारी जाल्यार हे पळय सो ती ओके सो आतां तुमी पयला आसतलें न्हू ती बायल म्हाका मोबायलार रेकॉर्डींग दाखयताली ती सो ती जी बायल म्हाजे बद्दल वायट उलयता पळय तिणे ते बायल एक स्टोर फुडलो एक स्टोर आहा कपड्यांचो पळय तिका कॉल मारलो आनी म्हाजे बद्दल कितें उलयलें पळय ती तेणी म्हाका रेकॉर्डींग धाडली बायल लक तेच्या फोनान ते रेकॉर्ड जालें तेणी म्हाका धाडल्या तुमकां हांव क्लिप घालता म्हाका खरेंच हांसूंक बरें दिसलें मगो तुका बरें दिसलें मगो जालें तें कितें बरें दिसलें मगो जालें तें कितें जालें तूं म्हाका शें करता गो हांवें तुका कितें केलां गो तुका घट धरपाचें न्ही तो मनीस कसलो उलयता पयलें मगो फाल्यां तेजे काडटा मगो 1000 रुपया तोंडार मारता हांव कळ्ळें मागीर सगळ्याक पळय युट्यूबार घातला पळय फाल्यां हांवूय व्हिडिओ करता तेजो आनी युट्यूबार घालता फाल्यां राव तो शाणपणां पळय उलयता पळय 1000 रुपया कितें आमकां कितें तेजे कडेन कितें भीक मागोनाशिल्लें आनी कळ्ळें मगो व्हडलें शाणपणां उलोवन म्हाका सांगलां कितें तुका कोणें वजात दिला लाख दिला तेच तेका राव तेका फाल्यां ती दाखयता हांव सारकें तो करसवाड्याचो मगो तो भिकारी मगो फटींग मगो तो सारको तेका दाखयता राव सारकें कोण करसवाड्याचो
तोच कसो करत सोडायचो मगो तो. हांव कितें जाणा कोण करता तूं वेता आनी सगळ्यां बरें फोन नंबर घेता तूं कितें वता हांव म्हज्या शॉपार फोन नंबर हांवें तेजो फोन नंबर घेवंक ना. हांवें तेजो फोन नंबर घेवकूच ना. मागीर तूं कित्याक गेलो तेणे जावन मुद्दम उलयला तेजे जावन मुद्दम तूं कित्याक गेले ताजे टीन पयशे मागूंक तुवें पयशे मागले तेजे कडेन. कोण मागले हांवें खंय मागले हांवें मागले तेजे कडेन तेणे दिल्यात मगो म्हाका. मागीर कित्याक दिले जाल्यार कोण घेयना दिले जाल्यार कोण घेयना सांग म्हाका. तेणे दिले म्हाका घे तूं म्हणून. कोण सांगता तो 10 लाख कसले 10 लाख मड्याचे 10 लाख घंट 10 लाख दितलो तो भिकारी. तो भिकारी मुगो. हांव बऱ्याक बरी वायटाक वायट तुका खबर आहा हांव मुगो कहली ती. हय गो. तूं म्हजे बद्दल कितें कितें उलोवंक ना हांवें तुका कितें म्हणलां आयज पर्यंत. ना गो. कितें म्हणलां तुका जाल्यार हांव पळय मुगो तूं सुद्दां खंय तुका सुद्दां हांव खंय पयशे दिवपाचे तूं म्हाका खंय पयशे दिवपाचे आहा तो सांगता एका कोणें सांगलें गो. कसल्यो गजाली उलयल्यो गो आमी. कोण पयशे दिवपाचे आहा कितले पयशे दिवपाचे आहा. तूं जाणा हांव कहली धोयदिरी पळय ती मागीर म्हजे कडेन सकलतान काडून दिवपी मनीस. तूं म्हाका पयशाचे बद्दल कांय म्हणना काय. आं आगो ते हांव कितें म्हणटा तूं ताका सांगता पोकी म्हणून पोकी म्हणजे कितें हांव लोकांचे जेवंक वेता गो लोकांच्या कुजनान वेता गो जेव. हांव कोणाचे भीक मागता गो हांगा. हांव म्हज्या पयशांनी आहा म्हजो घोव कोण पुसना म्हाका. हांव एकली स्वता राहा तूं आमगे रावपी मनीस मुगो. मागीर मागीर हांवें तुका पयशे दिवंक जाय न्ही तुका कितले पयशे दिवंक जाय ते दी मुगो तूं आनी हांवें तुका जरी तर हेल्प करूंक ना जाल्यार तूं सांग हांवें तुका हेल्प करूंक ना म्हणून जालें तूं गिरा पळय मातशें आमची तो मदीं फूड घालपाक येयला कळ्ळें मुगो तुका सांगशी तो मदीं मुद्दम झगडी करता मुद्दम बेश्टो पडोंक ना त्या मनशाचे आनी तुमी फोन घ्या आनी तुमी काय बी करात तूं म्हाका विचारनाका की तुका बरें दिसलें काय म्हणून आतां पयशे दिल्या म्हज्या हातीन पयशे दिल्या काडून तेणे तुवें म्हाका सांगलेले पयशे दिल्या म्हणून हांवें मागोंक तुवें म्हाका सांगलेले पयशे दिल्या म्हणून ना मुगो मागोंक ना जाणा मुगो हांव तुका सांगपाची तेन्ना ताजे पयशे परतून दी तूं कोण लागता तुजो घेवपाक पयशे आगो तेणे दिले मुगो घे म्हणून हा आतां खा गो तुका हांवें घे म्हणलेले पयशे घेतले म्हणून. ओके सो गायज आयज तुम्ही व्हिडिओ पळयला आसतलो न्हू. इट्स ऑल अबाउट डू समथींग गूड इट बॅक्स फायर्स कितें म्हणटले. येस म्हाकाच पयलीं आयकोन न्हू खूब वायट दिसलें यू नो बट जेन्ना तिणी ती म्हटली जाणा तुजे पयशे हाडून दिता आनी आपूण वयता. हांवें व्हिडिओ करूंक नासली पण अंकिताक खंय तरी असो डावट मारलो कितें रॉंग आहा म्हणून पण तेणी कॅमेरा ऑन केलो आनी ती व्हिडिओ न्हू कॅप्चर जाली. म्हाका टायरान म्हणूंक लागलो घाल अभी घाल व्हिडिओचेर घाल लोकांक कळोनी लोक कितलो बेमान पळय तो. पण हांवें ताका कितें म्हटलें नाका हांवें तर व्हिडिओ घालीत न्हू तिजे मेणवाती खोपचो ना तिजे 2 रुपयाचो सेल जावचो ना. आनी हांव न्हू गाडी घेवन घरा गाडी स्टार्ट मारली मातशें हांव घरा गेलो मातसो वयर ब्रिजा कडेन पावता म्हणल्यार म्हाका टायरानाचो कॉल ब्रो म्हणटाली ती अशी अशी म्हणटा तिका कॉल मारून आय फेल्ट रियली बॅड आनी कितें कितें म्हाका बारीक बारीक म्हणूंक लागलो. परत येयलो हांव रिटर्न हांवें म्हटलें टायरन वॉट हॅपन म्हाका तेणी रेकॉर्डिंग दाखयली. हांवें इतल्या मनांतल्यान तुटलो खबर हांव. आय फेल्ट रियली बॅड 2 दीस पयलीं तिका हांवें हेल्प केल्ली. आयज खूद हांवें एक व्हिडिओ तिच्या बद्दल बरी काडलेली पळय ही काकी बाबडी मेहनत करता तिचे बाबडे खोपले एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आनी आयज थंयसर काल रातचो खंय थंयसर व्हडलो खंय झगडी जाली उगडी घाटयांच्या वांगडा झगडी घाटयांची मारामारी जालें कितें. जो तो मेन लीड आसता थंयसर जे हँडल करता स्टोर तेणी ताका कितें सांगलें की बाबा हांगासर तुजें स्टॉल ना तूं हांगा न्हिदो नाका तुका न्हिदपाक अलावड ना. ओके सो झगड्यो जाता आनी कितें जाता तुका अलावड ना. ही कितें काय म्हणटा ही समजलें हांवें तांकां सांगलां म्हणून की तूं थंय न्हिदो नाका तुज्या खातीर हांवें म्हाज्या खातीर तिका धांवडलो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ही कितें काय म्हटल्यार म्हाज्याच बद्दल बॅक फायर जावंक लागली म्हाज्या बद्दल उलोवंक लागली नाका जाल्लें. म्हाका म्हणलें आपूण तुजे पयशे काडून दिता. हांवें म्हटलें म्हाका नाका ते पयशे तूं आनीक कोणाक दी तुका नाका न्हू आनीक कोणाक दी. आयकलां आसतलें तुमी ना आपूण फाल्यां हाडून नाका दवरतलें. मागीर ती म्हाका रेकॉर्डिंग तिणी दाखयली ती आंटीन यू नो ती स्टॉलवाली बाबडी इतली हेल्पफूल लेडी शी इज सच अ डार्लिंग इतली बरी हेल्पफूल ती बाबडी लोकांक हेल्प करता. तिका खंय ती 5 वर्सां जाली वळखता म्हणजे तिका खंयसरी स्टॉलाक घालता खंय सप्तकाक घातले खंय आनीक कितें घातलें तर तेंच्या एकामेकाचें म्हणजे बॉन्डिंग आसता की म्हाजे हांगार मातसो 5 मिनटां राव हांव जेवन येता तशें यू नो तिचें बरें आसलें बाबडे.
ही खंय तिका सदीच बॅकफायर करी ही बायल, पण तरी आसूं म्हणून तिका ती हेल्प करता. आसूं सोड गरीब, तशें म्हाका चुरचुरे दिसले पळय तशें. आनी आतां ती तुमी आयकलां आसतलें रेकॉर्डिंग, तेजे पयशे काडटा आनी तोंडार मारता. तेजे 1000 कितें, तो अमको तो तमको, तो हें तो तें. पळयात, तुम्ही सगळे म्हणटात न्हू यूट्यूब इज व्हेरी इजी, सी हाव डिफिकल्ट यूट्यूब इज. आनी कितलो कोणाचे बरें केले न्हू लोक कशे पळय बॅकफायर जातात पळय ते, जस्ट बिकॉज विदाउट रिजन न्हू लोकांचें काम उलोवपाक. तो असो सांगता म्हणून तेणी तशें उलयलें, तो तसो सांगता तेणी अशें उलयलें. अशें म्हाज्या वांगडा हे न्हू चायल्डहूड जेन्ना ल्हान आसलो तेन्नासूनच म्हाज्या वांगडा अशें जाता. सपोज हांवें एक बरो फ्रेंड केलो, जेलसी जाली, दुसरो येता आनी ताका सांगता तो तुज्या बद्दल वायट उलयतालो. म्हाजो फ्रेंड म्हाका कितें बरें विचारिना, डायरेक्ट फ्रेंडशीप तोडटा. अशीच रिसंटली म्हाज्या एका फ्रेंडा वांगडा जाला. ओके, सो एक मिसअंडरस्टँडींग जाली, एक आनी एक फ्रेंड पयस जालो. सो तशें जायत आसता. पूण कितें आहा जाणां, म्हाका म्हाज्या एका भावान सांगलां, तो नो मॅटर वॉट तुका 1000 लोक जमनीर उडोवपाक रावतले उबे, यू शूड बी व्हेरी स्ट्रॉंग, जस्ट लायक हाव आय एम. हांव सारको स्ट्रॉंग आसा, सुपर स्ट्रॉंग सारको. म्हाका तेणी कितें म्हटलें न्हू, म्हाका घंटा फरक पडलो, कांयच फरक पडोंक ना. बिकॉज आय नो माय पीपल, दे लव मी सो मच. हांव भायर सरता, हांव लोकांक मदत करता, हांव स्ट्रगल करता. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर मी. हांव जिवाक बरें नासतना आयज परत गेलो. म्हाका तो म्हणटालो टायरन वी मिस यू. आनी म्हाजें तेजें एक बॉन्डिंग जाला लायक अ ब्रदर. तेजे ते भियोना आसा न्हू ते म्हाका सारके भाव कशे सारके ट्रीट करता. खूब बरें दिसता म्हाका. बट इज दीस वॉट आय एम गेटींग इन रिटर्न? म्हाज्या जाग्यार आनी कोण आसलो न्हू जाल्यार असो म्हणटलो कानाक पिळी घालता, हेजे फुडें केन्नाच कोणाक हेल्प करिना. बट हांव कानाक पिळी घालता, हांव सदींच हेल्प करतलो. म्हाज्या बद्दल कितेंय कोण उलोव, तो असो तो तसो तो हें तो तें, आय विल बी द फर्स्ट पर्सन टू हेल्प. हांवें कित्याक जोडल्या इतले लोक? ह्याच खातीर तर जोडल्या न्हू, सारकें न्हू. इतले लोक तर हांव तर अ रॉंग पर्सन जाल्यार इतले लोक म्हाज्या वांगडा कनेक्ट जावचे नासले. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू अर्न पीपल, बट इट टेक्स 1 सेकंड टू डिस्ट्रॉय युअर एंटायर जर्नी. हांव तुमकां जे म्हाजे यूट्यूब व्हिडियोज पळयतात, जे भाव भयण युकेसून गोंयांतल्यान खंयच्या भागाच्यान गोंयच्या, तिजे जाता तितलें सामान आजून पासून घेवचें तुमी. म्हाका तिचे बद्दल कांयच वायट ना. आय एम द स्ट्रॉंगस्ट पर्सन आनी आय नो यू गायज आर विथ मी. हांव तुमकां सांगूंक सोदता, ताका भरपूर प्रमाणात तिजें सामान खोपयात. पळय कितें आसा, पीपल वील टॉक. सो गायज कितें आहा, लोकांचें न्हू कामूच उलोवपाचें. सो तें तर हांव आयकोन तर डिमोटिवेट जायत जाल्यार कशें कितें जातलें तुमी सांगा. हांव तर आयज म्हाज्या बद्दल उलयतलें, फाल्यां आनी एकलो भुरगो म्हाज्या भशेन कितें म्हणटा तो फुडें सरतलो, ताका डिमोटिवेट करतले. अशें जायत रावतलें. डिमोटिवेट केलें म्हणून मनीस फाटीं सरोन भिवंक जायना. तूं रायट आसा तुज्या वाटेन न्हू, यू शूड ऑलवेज बी कितें म्हणटा तें फुडें सरोन आपणाचें कितें रॉंग जालां पळय तें 4 चौगां मदीं दवरूंक जाय. नाल्यार फाल्यां कितें करतात लोक बोटां दाखयतात. लोकांचें कामूच तें. बट स्टील म्हाका न्हू ही व्हिडिओ घालपाची नासली. हांव परत तुमकां सांगता, म्हाका ही व्हिडिओ घालपाची नासली. म्हाका जेन्ना ती रेकॉर्डिंग फोनार दाखयली जाणा, की 1000 काडून तोंडार मारता हें तें, म्हाका खूब वायट दिसलें. गायी मारल्या म्हाका, कितें मारल्या न्हू म्हाका फरक पडोंक ना. तोंडार मारता म्हटल्यार न्हू तें म्हाका खंय तरी अलग दिसलें. एक टायमार आमगेर जेवणाक पयशे आसनासले, 100 रुपया खंय 10 रुपया आसनासले. ती आयज 1000 रुपया तोंडार मारता खंय म्हाज्या. तिका हांव हेल्प केली, तिका दिलें. अशें न्हू की तेणी म्हाजे कडेन पयशे मागोंक ना ते 1000 रुपया दी म्हणून. हांवें ताका दिले, घे म्हणून, घे म्हणून. तुका बाबडे जावंक ना न्हू की रायट, घे चल तूं हॅपी जावन घरा वच. ही कितें काय म्हटल्यार ते 1000 रुपया खंय ती आतां म्हाका दवरून वयता खंय, फाल्यां दिवन वयता खंय तुका. हांव परत तुमकां सगळ्यांक सांगता, तिजे बाबडे कितें सामान आहा जाल्यार तुमी घेवचें, घेनासतना रावचें ना. आसूं उलयता लोक उलोव, करता लोक करूं, कितें करया आमी. खंय माथ्यार घेवन वचोंक जाय कितें ना न्हू. फाल्यां एकामेका कडेन तोंडाक फुडल्यानूच वचोंक जाय न्हू.
आतां ती बाबडी पळय हांगा थंय कितें कितें हात मारून हांव तरी बाबडी म्हणटा, ती बाबडी हात पांय मारून बाबडी खंय तरी पोटाक कितें तरी करता, पण अशें दुसऱ्याचेर कित्याक बोटां करूंक जाय? तेणी अशें केलें, तेणी तशें केलें, तुका खबर ना जाल्यार तूं कित्याक बेश्टें उलयता? तरी हेतून कितें म्हणटा तें स्टॉल सायडीची स्टॉलां आहा खबर आहा, इवन टायरॉन म्हाका तेजे बद्दल एक गजाल सांगतालो ती तेणी अशें केलें म्हणून. तें तर हांव थंय घालीत न्हू जाल्यार कितें म्हाजे यूट्यूब फॅमिलीची सोडूनूच घाल, थंयसरलो आख्खो ओल्ड गोवाचो लोक तिका थंय मार्केट थंय इकूंकूच दवरचे ना, आपणाच्या स्टॉला फुडल्यान वचोंकूच दिवचे ना, अशें तिणी कितें केल्लें पासून आहा थंय. तेजे बद्दल हांव उलोवन कितें म्हणून अर्थ, म्हाका कितें म्हणून गावतलें? कोणाचें वायट करून म्हाका गावतलें कितें? पयशे गावतले, पोटाक गावतले, आशिर्वाद गावतलो लोकांचो? ना, आय वॉन्ट गेट एनीथींग. बट स्टील ही व्हिडिओ दवरपाचो कारण कितें? तुमच्या मुखार तुमच्या फाटल्यान पासून घे म्हणून अशे लोक आसता जे उलवणारे आसता. एकदां इग्नोर करपाचो, दोनदां करपाचो, तीनदां करपाचो. सॉरी गायज, म्हाका खरेंच बरें ना. एकदां उलोवपाचें, दोनदां सोडून दिवपाचें, आसूं म्हणपाचें. बट इट गोज कितें म्हणटा तें तुमकां तर अशें दिसता तें चड जाता न्हू, तुमकां तें स्टॉप करूंक जाय न्हू. जो हांवें आयज एक्शन घेतला पळय तो तुवें तुमी तोच एक्शन घेवचो. यू नो, जे खरें आसा तें फुड्यान दवरचें. अनफॉर्च्युनेटली देवाचें कितें पळय, अंकितान बेश्टोच मोबायल काडलो भायर, ती उलयता कितें तरी आपणाक अशी दिसता उबी तुका ती म्हणूंक सोदता कशी. तेणी ऑन केलें, हांवें व्हिडिओ काडूंक नासली, तेणी बाबड्यान व्हिडिओ ऑन केली पळय म्हणून. तितल्यान तेणी जे चिंतूंक ना तें उलयलें. अनफॉर्च्युनेटली पळय तेणी ते बायलेन ते स्टॉलवालेक आंटीक फोन मारलो, ती क्रिस्तांव आंटी बाबडी, तिका कॉल मारलो की अशें अशें आहा, अशें अशें आसा. जाल्यार तिच्या फोनार बाय चान्स बाय लक रेकॉर्डर ऑन आसलो, वॉयस रेकॉर्डर, कॉल रेकॉर्डर. तिणी सोमती काडली, बाबा हे पळय म्हणलें, तूं बरें करताय मरे कोणाचें पळय. ती व्हिडिओचेर येवंक ना, तिका म्हणटा आपणाक आवडना म्हणटा ती, जस्ट लायक मी, कोणाचें वायट उलोवपाक तिकाय बाबडे कोणाचें वायट उलोवपाक आवडना, यू नो, जस्ट लायक मी. मनशाचो तर टायम फेल जाल्यार यू कॅन से एवरीथींग इज गोईंग. मनशाचो तर टायम फेल जाल्यार सगळेंच फेल. आनी अनफॉर्च्युनेटली टायम म्हाज्या वांगडा आसलो, यू नो. रेकॉर्डींग बाय चान्स तिच्या फोनान रेकॉर्ड जालें, मेन म्हणटा ते अंकितान बाय चान्स चुकोन तेणी व्हिडिओ ऑन केलो, तो म्हाज्या फावरा नासलो. नाल्यार लोक 10ची 10 बोटां म्हाजेर दाखोवपाक फुडें आसतले. सदींच तुमचे बद्दल म्हणिना, तेजे उपरांतूय खूब लोक आसा न्हू, तेंच्या बद्दल म्हणटा. आयचो व्हिडिओ म्हाजो तुमच्या मुखार दवरपाचें कारण तुमच्या फुडल्यान अशें तुमच्या लायफान अशें 1000 फावटी जातले, 1000 न्हू जाल्यार एकदां तरी केन्ना जातले. बी अलर्ट, प्रोटेक्ट युअर सेल्फ. भायर घरान कित्याक CCTV इज इम्पॉर्टंट? बिकॉज ऑफ दीस रिजन. तुमचो मोबायल तुमचो बॉडीगार्ड. ऑलवेज रिमेंबर कितें जाता न्हू, ट्राय टू लेवल बेस्ट टू शूट, नॉट फॉर देम, टू प्रोटेक्ट युअर सेल्फ. रेकॉर्डर, वॉयस रेकॉर्डर, कॉल रेकॉर्डर, व्हेरी इम्पॉर्टंट. फोन मारलो कोणाक, तुमकां लोकांनी गायो घातल्यो, लोक म्हणटले तेणी आपणाक गायो घातल्या. तुजे कडेन एविडन्स आसूंक जाय, तुमचे कडेन रेकॉर्डींग आसूंक जाय. ना, ती कितें म्हणटा तें रॉंग, आपणा कडेन रेकॉर्डींग आहा पळय. हें तुमकां हांव कित्याक सांगता, तें तुमकां कळ्ळां आसतलें. आनी हें म्हाज्या वांगडा जालां, तशें कितल्या जाणां वांगडा जालां, 1000 लोकां वांगडा जालां आसतलें. कोणा वांगडा जालां न्हू, म्हाका ह्या व्हिडिओचेर कॉमेंट करून सांगा. आनी कोणूय म्हाज्या व्हिडिओचेर फुडें येवन तुमची स्टोरी सांगपाक सोदता जाल्यार यू आर मोस्ट वेलकम. दुसरी गजाल तुमकां सांगूंक सोदता की आयज काल व्हडले स्कॅम चालू आसा, व्हडले स्कॅम चालू आसा. डिग्री घेवन कोण डॉक्टर जाता, डिग्री घेवन कोण आनीक कितें जाता. इट्स ऑल अबाउट मनी. पयसो फेको तमाशा देखो. आयज दुनिया इतली इजी जाल्या की इफ यू हॅव मनी, येदे व्हडले बंडल आहा जाल्यार तूं जिगलो, तुजे कडेन 4 आणे आहा जाल्यार तूं शेणलो. हें म्हाका सजमावपाक न्हू खूब टायम लागली की मनी कॅन डू एनीथींग. पयसो कितेंय करपी. बरें घर आहा न्हू, कोणाचें बरें सुखी घर आहा न्हू, 2 रोट चपात्यो आहा न्हू,
जाल्यार ते घराची सत्यानाश करून उडोवपी पयसो हा येयलो मनशा कडेन अचानक न्हू मनीस बायले वांगडा झगडोंक लागता, बायल घोवाक वांगडा झगडोंक लागता, घरान कलेश, घरान प्रॉब्लम आहा, पयसो आहा सूख ना, पयसो आहा सूर मारूंक लागता, पयसो आहा कलेश, सगळ्यां कडेच न्हू थोड्यां कडेन जे मेहनत करून जे वयर सरता खबर आसा ते न्हू आपणाच्या जिवाक पयलींच प्रोटेक्ट करून रावता की बाबा आपूण आतां आपणाच्या लायफान फुडें सरलेलो आसा म्हणून. हालीं तुमी पळयला कितले इन्सिडंट जाता, केसी जाता, चोरयो, मर्डर आनी कितें कितें ह्याच खातीर. हो वयता आनी ताका सांगता अरे तुका तेणी कितें म्हटलें खबर आहा मरे तुज्या गर्लफ्रेंडाक अशें म्हटलें, तो मागीर राग धरता ताका मारून उडयता. पूण ताका विचारिना तुवें खरेंच म्हटलेलें रे काय म्हणून, कन्फ्रंट करिना. सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग गायज, तुमी कितेंय करता न्हू 10 फावटी चिंता. आनी आयचो म्हाजो इंट्रस्टींग लागला व्हिडिओ, कोणाक हे जे तिणी गायो मारल्या न्हू म्हाका इतली गॅरंटी आहा म्हाज्या सगळ्या यूट्यूब फॅमिलीक लागला आसतलें मनाक. कळ्ळें तुमकां, म्हाजे जितले यूट्यूब फॅमिली आहा न्हू ताका हे म्हाजे जितले यूट्यूब फॅमिली आहा न्हू तांकां हें मनाक लागलां आसतलें. आय नो बिकॉज दे लव मी सो मच. सोडून घाला, जाता ते मॅक्झिमम प्रमाणात तेचें सामान घ्या. आनी हो व्हिडिओ हांव हांगाच एंड करता. मेळटा तुमकां एक इंट्रस्टींग आनी मोटिवेटींग व्हिडिओ घेवन. टील देन हांव तुमकां बाय बाय म्हणटा, टाटा. दुसरी गजाल व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा, डिसेंबर लागलो, गाडयांचे जे पांय तुमचे फास्ट चलता ते मातशे कंट्रोलान धरा. म्हाजो भाव खूद बाबडो खाटीर पडलेलो आसा 10 वर्सां जालीं. तेज्या बद्दल आनी हांव तुमकां आतां आनी कांय सांगिना. 10 वर्सां खाटीर रावप चिता, तुमची एक मिस्टेक तुमी फुडल्या मनशाची लायफ डिस्ट्रॉय करपी, ऑर खुदची, ऑर तुमचे फाटल्यान लव पार्टनर कोण आहा ते लायफ पार्टनर तेजी कितेंय जावं शकता. सो गाडयेचेर कंट्रोल दवरा. आनी म्हाका पासून तर तुमी खंय गाडी घेवन फास्ट वयता तो दिसलो जाल्यार म्हाका पासून तुमकां तापोवपाक 100% रायट आसा. एकाच फॅमिली म्हणटात न्हू. चला मेळटा तुमकां नवे व्हिडिओन. बाय बाय.